दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल वीक्षण करच्या सर पळोवप्यांक विनोद गंगोडेचो प्रणाम आनी मोगाचो नमस्कार. मोगाचेनो भोव आबुरबायेचे कार्यक्रम भावार्थ संबंधी कार्यक्रम परत एक फावटी तुमचे मुखार सादर करूंक आमकां व्हरतो संतोष आनी अभिमान भोगता. आनी विशेश जावन ह्या कार्यक्रमाचो रुवारी आमच्या ह्या कार्यक्रमाचो संपन्मूळ व्यक्ती जावन येदोळ पर्यंत आमकां मोठो पाठिंबो दिवन आसात ते आमच्या आनी तुमच्या सर्वांच्या मोगाचे मानादीक दोतोर प्रतापानंद नाईक. पयशिल्ल्या गोंयांत आज परत आमच्या ह्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या स्टुडियोक ते हांगासर आतां उपस्थित आसात. देखून जमल्ल्या सर्व आमच्या पळोवप्यांच्या नांवी हाजीर आशिल्ल्या सर्व आमच्या वीक्षकांच्या नांवी आमी मानादीक दोतोर प्रतापानंद नाईक हांकां मोगाचो येवकार आशेवया. फादर, ह्या भोव आपुरबायेच्या कार्यक्रमाक तुमकां मोगाचो येवकार आमी आशेता आनी तशेंच दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या सर्व आमच्या पळोवप्यांच्या नांवी तुमकां शुभाशय पटयता आनी परबी पटयता. देव बरें करूं. फादर, सबार तेंपा उपरांत आमी सांगाता मेळून आसा आनी जायते विशय येदोळ म्हणसर आमी तजवीज केल्यात आनी विविध विशयाचेर एक संवाद चलोवच्या विशीं आमी येदोळच थोडी मांडणी केल्या. आनी आज प्रत्येक जावन एक विशेष विशयाचेर हांगासर संवाद चलोवंक म्हाका वत्ती आशा आनी ती जावन आसा प्रत्येक जावन आमच्या कथोलिका मदें एक चलोन आसची एक रिवाज, एक भक्तीपण म्हण जें कितें आमी सांगता एकाच उतरान सांगचें जाल्यार कथोलिका मध्ये मुर्ती पुजा ह्या विशयांत एक भासाभास चलोवचे भाग निजायकी म्हाका आज तुमच्या संगी मेळ्ळा. सर आमच्या पळोवप्याच्या नांवी हांवें तुमकां विचारचें, आमी समाजींत जियेतना सबार धर्माचे लोक आमकां सदांकाल मुखामुखी जातात, विविध लोकां सांगाता आमी परसतात अशें आयकूंक मेळटा. थोडे आमचे मुस्लीम भाव आसात, थोडे आमचे ज्यूस आसात, जुदेव भाव आसात आनी थोडे आमचे प्रोटेस्टंट भाव आसात. चडावत तांच्या समाजींत तांचे तोंड आमकां आयकूंक मेळचें उतरां कितें म्हळ्यार आमी कथोलीक मुर्ती पुजा करतात. पळोवंक गेल्यार आमच्या धर्मांत ह्या आमच्या रिती रिवाजांनी आमच्या भक्तीपणांनी मुर्त्यो प्रमुख पात्र घेतात. फॉर एग्जाम्पल हांवें सांगचें जाल्यार आमी इमाजीक दुंपयता, इमाजीक फुलां दवरता, इमाजीक भागवत नमस्कार करता, इमाजीचो उमो काडून घेता. अशें आसतना पयल्या सुवातेर ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें फादर? तुमी दुसऱ्या दुसऱ्या धर्माचो उल्लेख केलो तातूंत आनी एक पंगड येता म्हणल्यार तांकां आमी बिलिवर्स म्हणटा. ओके. ते तांच्या घरांनी तांच्या इगर्जांनी इमाजी दवरिनात. बरें, आतां आमी कथोलीक मुर्ती पुजा वा इमाजीची पुजा वा बॉम्ब्याची पुजा करता वा करिना हो विशय. ताका जाप म्हजी वय आनी ना. वय कित्याक सांगल्यार पळयतल्यांक कशें दिसता आनी आमच्या इगर्जांनी घरांत इमाजी आसा ते इमाज म्हणटात आनी कोण तरी ताका मुर्ती म्हणटात. सकट ते करतात. तुमी सांगला बरी, थंय वाती पेटयतात, नाल्यार तेलाचो दिवो जळयतात, फुलां घालतात, नाल्यार इलेक्ट्रीक दिवो आसा, इगर्जेन जाल्यार दुंपयतात, मागीर सकट जाता फुलां घालतात, उमो घेतात, ते घरांनी उमो घेतात, ताचे मुखार मागणें करतात, मान बगयतात, दिमी पडटात, कोण साश्टांग नमस्कारी करता. हें आतां कोण घरांत वा आपल्या धार्मीक जाग्यांनी मुर्ती दवरिनात म्हळ्यार तांकां हें सगळें पळयतल्यांक ही मुर्ती पुजा करतात अशें दिसल्यांत कांय चूक ना आनी वायटय ना. कित्याक तांकां दिसता ही मुर्ती पुजाच, कित्याक मुर्ती दवरला, मुर्ती मुखार हें करतात. म्हूण आमी कितलें जाल्यार मागीर सांगलें ना आमी मुर्ती पुजा करिना म्हूण हेरांक बोट दाखयल्यार कशें जावचें. म्हणटच तांचे नदरेंतल्यान आमी मुर्ती पुजा करता.
हांवें म्हणलें ना, आमी मुर्ती पुजा करिना. हें हांव कित्याक म्हणटा तें इल्लें विवरण दिवन सांगता. आतां जेजू कसो आसलो आमी नेणाव. जेजूची एक इमाज आसता. सायबीणबाय पळोवंक कशी दिसताली आमी नेणाव. ती इमाज ती मागीर जेजूची जावं, सायबिणीची जावं, सांताची जावं, सांतिनेची जावं, चड करून आदल्या काळाची. ते कलाकाराचें एक चित्र. आनी हे चडशे कलाकार युरोपांतले. तांणी आपल्या चिंतपा प्रमाणे त्यो इमाजी तयार केल्यो. पूण ती इमाजच म्हणल्यार जेजू वय न्हय. आतां आमी जेजूची इमाज दवरली वा सायबिणीची इमाज दवरली वा खंयच्या सांताची दवरली, ती इमाज आनी जाका आमी मान करता ती एक न्हय. हें पयलें आमी समजून घेवंक जाय. ती जाय वय, तुका जाय जाल्यार दवर, तुका नाका जाल्यार दवरी नाका. कोणें सांगलां तुवें इमाजूच दवरूंक जाय म्हणून? देवान सांगलां वय ना. पूण तूं ती दवरताय आनी तूं तो मान दिताय तो त्या इमाजीक न्हय. तो मान तूं दिताय कोणाची इमाज तुवें दवरला. जेजूची जर दवरला तो मान तुवें जेजूक दिताय. सायबिणीची दवरल्यार तूं सायबिणीक दिताय. सांताची दवरला सांताक दिताय. सांतिनीची दवरला सांतिनीक दिताय. हें आमी पयलें समजूंक जाय. म्हळ्यार इमाज म्हणल्यार ज्या मनशाक आमी मान दिता ती व्यक्ती न्हय. इमाज ताचें एक रुपणें. आतां चिंतया कितें जाता न्हय, इमाज फुटली. आतां पुरश्यावार इमाज ओडटात. हात चुकोवन इमाज पडली, फुटली, कुडके जाली. कितें जालें? बरें. जाय जाल्यार दुसरी हाडात मागीर. येवच्या वर्सा फेस्ताक इमाज जाय जाल्यार. पूण कित्याक ती मुर्तीच आमी देव वा ती मुर्तीच तो सांत वा सांतीण म्हणून आमी मान करिना. आनी तशें केल्यार ती मुर्ती पुजा जाता. ओके. ती मुर्ती पुजा जाता. कांय धर्मांनी अशें आसा, एक फावटी एका देवाची मुर्ती हाडन ती ताची ते प्रतिश्ठान करून दवरूंक आसा. मागणें करना आनी कितें कर सगळें ती स्थापीत करूंक आसा. एक फावटी स्थापीत करतच ती मुर्तीच देव जाता. खंयच्या देवाक ती मानतात तो देव मुर्ती देव जाता. आमकां तशें ना. देखून आमी मुर्ती पुजा करिना. हें स्पश्ट आमी चिंतूंक जाय, समजून घेवंक जाय. आनी कोण आमचेर पळय अशें कितें सांगतात तांकां आमी समजून हें सांगूंक जाय. पूण जायते फावटी आमकांच कळीत ना आमी कितें करता तें. देखून असली घुसपड येता. आनी आमी कितें करता? इमाजी कितल्योश्योच आमच्यो इमाजी उठल्या बसल्याक इमाजी. कोणें इगर्जेक दान दिली तें एक इमाज इगर्जेंत. आदी चड आसलें तें. ओके. आनी कोणें दान दिलें ना. आमी कित्याक म्हणूंक जाय? ना, आसा तें पुरो. आतां नेमकां आनी चडीत नाकात हांगासर. कित्याक आमकां गरजेची इमाजी न्हय. आमचो देव कोण? जेजू. ताका पयलें स्थान, ताका पयलो मान तो मेळूंक जाय. आमी ताची पाटलावदारां. सांत सांतिने सयत तांणी पाटलाव केल्लो जेजूचो. सांता सांतिनेक आमी पयलो मान दिवन इमाजी दवरची गरज ना. पूण हें चिंतप सारकें आमी चिंतून घेतल्यार, समजून घेतल्यार आमी मुर्ती पुजा करिना. पूण चिंती नासतना केल्यार ती मुर्ती पुजा जावं येता अशें हांव म्हणटां. फादर, आनी एक विशय तुमचे लागीं म्हाका विचारूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमच्या भुरग्यापणांत हांवें सबार रितीर ह्या विशयांत म्हाकाच कन्फ्यूज जाल्लें आसा. एक फावटी थोड्यांनी सांगचें आसा तुमी मुर्ती पुजा करतात, त्या जाल्यार आमच्यांनी सांगचें आसा आमी मुर्ती पुजा करना, आमी इमाजी दवरता. आनी थोडे फावटी बॉम्ब्या पुजा म्हूण सांगलो एक शब्द येता. ही बॉम्ब्या पुजा, इमाजी आनी मुर्त्यो हाचे मदें कांय म्हणजें फरक आसा न्ही फादर? उतरान ना. आदी आमी कथोलीक
कोण मुर्ती दवरतात करता तांकां ती बॉम्बे पुजा करता म्हणटाले म्हणून. आनी आमी म्हणजे आमी इमाज हें उतर आमी इंग्लीश भाशेंतल्यान इमेज तांतल्यान तें घेतलां आनी मुर्ती हें आमचें भारतीय उतर आनी बॉम्बे म्हणल्यार एक कितें म्हणया एक मनशाचो आकार दिल्ली एक वस्त कोंकणी उतर तें हे तिनी एकूच. तूं ताका इमाज म्हण, तूं ताका मुर्ती म्हण, तूं ताका बॉम्बे म्हण, एकच उतराक लागून कांय बदल ना. बदल येता तूं खंयच्या अर्थान तुजी धार्मीक विधी करताय त्या प्रमाणे ताजो अर्थ. जसो हांवें सांगलें, तूं म्हणटाय हे जेजूचें फकत रुपणें मात्र, जेजू न्हय, ही जेजूची मात जेजू न्हय. पूण एक मनीस म्हणटात म्हज्या दोळ्यांक दिसचें कितें तरी म्हाका जाय, ताजो म्हाका आदार जाता देखून हांव वापरतां. आनी हांव जो मान करतां ते इमाजीक न्हय, हांव जेजूक करता म्हणल्यार तातूं कांय आडखळ ना. आनी ती मनीस म्हणटात ह्यो गजाली जाय पडटात आमकां. अगर आमच्या पवित्र पुस्तक म्हळ्यार बायबलांत मुर्ती पुजेचो उल्लेख सडावत जावन एज पर आमकां कळीत आसल्या प्रकार निर्गमन ग्रंथांत आनी तशेंच देवतरनमी ग्रंथांत ह्या विशयांत उल्लेख आसा आनी त्या विशयांत कठिणायाची 17 आसा. ह्या विशयांत तुमी कितें म्हणटात फादर? वय 17 ही थंय आसा, इसायास प्रवादाच्या पुस्तकांनी आसा, पोरण्या करारांत ती आमकां वेगळे कडेन मेळटा. सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव एकलो मात्र तुमचो देव, हेर देवा फाटल्यान वचनाका, तुमकां दुसरो देव आसचो न्हय, मनशाच्या हातांनी केल्ल्या मुर्तीची तुमी पुजा करची न्हय. हे हाचो स्पश्ट उल्लेख आसा, दुबावच ना. कोण पाळटात ती भोव बरी गजाल म्हणटा. कोण मुर्ती दवरिनासतना जेजूची भक्ती करतात ती भोव बरी गजाल. कित्याक तेन्ना बायबलांतली शिकवण आनी तांचें जिवीत लागीं लागीं येता. हें बरें. आतां इतलें आसून सयत आमी कथोलीक इमाजी दवरतात न्हू, ही एक परंपरा सुरू जाली आमची. जेजू सर्गार चड वेतच आपोस्तालांनी जेजूची शिकवण पसरली. थंय कांय नासलें, ओके, इमाजी नासल्यो, क्रुसिफिक्स नासली, कांय नासलें. हें आमी समजून घेवया. आयतारा लोक एकठांय जातालो, आपोस्तालां सांगता थंय ते जेवणा वेळार उडो मोडटाले आनी मोडून सुट्टांक वाडटाले. कित्याक जेजून सांगलें हे म्हज्या उगडासाक करात. तेंच मीस जातालें. आनी जेजूची शिकवण कितें आसा तें आपोस्तल शिसांक हांकां जेजूच्या पाटलादारांक सांगताले आनी ती आयकून क्रिस्तांव लोकांचो आंकडो वाडत गेलो. कांय नासलें, इगर्जो नासल्यो, कांय नासलें. खंय कोणाच्या घरांत थंड जातालें. तसो लोक वाडटा. मागीर घरा पावारांत एक मागणें करूं सुवात जाय देखून इगर्जो आयल्यो. मागीर इगर्जो येताच वेळा काळा प्रमाणे अश्यो ह्यो गजाली भितर इमाजी, रुपणी हे सगळे गजाली भितर सरल्यो. म्हणून हांव म्हणटा हो संप्रदाय. देखून कोण हो संप्रदाय पाळिनात तांचेर आमी आरोप करूंक जायना. ते आमचे प्रोटेस्टंट भाव जावं दीत वो आमचे उदेंतीचे क्रिस्तांव आसात ऑर्थोडॉक्स, ते इमाजी दवरिनात, ते फकत रुपणें दवरतात. पायनेल फोटो अशें ते दवरतात. म्हणटच भोव बरी गजाल. पूण प्रोटेस्टंट भावांच्या इगर्जांनी कांयच ना, कांयच ना. एक बेश्टो खुरीस मात्र आसा, ताचेर जेजूची माज ना. थंयसर पवित्र पुस्तकाक म्हत्व येता. पवित्र पुस्तकाचेर तुमकां शिकवण मेळटा, सगळें ताचेरच चलता. भोव बरी गजाल. आमी कथोलिकांनी करूंक जायना. आमकां इमाजी गरजेच्यो की जेजू गरजेचो हें पयलें आमी ठरोवंक जाय. पूण जशें हांवें सांगलां
मनीस म्हणटच आमकां दोळ्याक पळोवंक कितें तरी जायचें. आतां पळया, आमी आमच्या मोगाच्या मनशाचो फोटो काडून दवरता. कित्याक? एक उगडासाक जाय म्हणून. आनी जेन्ना म्हाका म्हज्या बापायचो, आवयचो, आज्याचो, आजयेचो, मामांचो, मावशेचो आनी कोण म्हणा उगडास येता, हांव तांचो फोटो पळयतां. तो फोटो म्हणल्यार म्हजो बापूय न्हय, म्हजी आवय न्हय अशें म्हणटा आमी. आमी म्हणटा ओ म्हज्या बाबाचो फोटो, म्हज्या डॅडीचो फोटो, ओ म्हज्या पापाचो फोटो अशें कितें आमी म्हणटा. वय वय आनी चिंतया तो फोटो चड पाड जाला आनी दुसरो आसतलो वो आमी पिसता रान्नी घालता कितें करता. ओके. तेन्ना आमी कितें तो फोटो उज्यान घालो म्हणल्यार बापायक लासलो म्हणटा आमी. ना न्ही, तो फोटो इतल्याकच तुका तुज्या मोगाच्या मनशाचो उगडास करून दिता तें पळयलें म्हणटच. तशेंच हांव म्हणटा ह्यो कोण इमाजी दवरतात पळया, ते फकत तांकां ती इमाज पळयतच वा तें रुपणें पळयतच एक उगडास येता. कित्याक आमी मनीस म्हणटच कितें तरी आमकां दोळ्यांक दिसचें, कितें तरी जाय. तशेंच कानान आयकुचें जाय आमकां, पूण रुपणी आमी पळयता. देखून ती आमकां आदार करतात जाल्यार हांव म्हणटा ती दवरा. तुमकां जर नाका, आतां हांव तरी स्पश्ट म्हणटा, एका कथोलीक घरांत एक इमाज नासतना तें घर कथोलीक जायना? जाता. तूं जेजूचे शिकवणे प्रमाणे जियेताय, देवाचे उपादेश पाळताय, इगर्ज मातेची कितें संप्रदाय शिकवण आसा ती तूं पाळताय, कित्याक जायना? जाता. पूण परंपरेक लागून ह्यो गजाली आमचे भितर सरल्यो आनी त्यो थोड्या कडेन वाडत आसात. आतां पळय इमाजीचें पळय कितलें कॉम्पिटिशन जालां पळय. हांवें तुमकां सांगची गरज ना. कोण करतात म्हणून हेर धर्माचे आमी. आतां आमचे आदी इमाजी खंय आसल्यो? इगर्जेंत आसल्यो. खंय तरी मागीर ग्रोट्टो कडेन एक सायबिणीची इमाज जाली, तितलीच आसली. आतां घाटीचे तोरीर एक इमाज. इगर्जे वयर ओडली ती दिसूंक जाय सगळ्या लोकांक. कित्याक? म्हळ्यार इमाज जितली व्हड जाली तितलो जेजू व्हड जालो गे, आनी इमाज ना जाल्यार जेजू ल्हान जालो. हे सकट आसा पळया देवाच्या नांवान आमी खंयच्यो घडामोडी म्हणटा वाका. आमचें म्हत्व येवंक जाय. जेजूची शिकवण आमी जिवितांत जियोवन हेर लोकांक आमी जेजूची पाटलावदारां म्हणून दाखोवंक जाय, तें कळूंक जाय. तें गरजेचें. ह्यो सकट भायलो शो न्हय इमाजी. आनी ताचे फाटल्यान कितलो खर्च, त्यो कोणे नितळ करच्यो, ताचेर कोण बसतात आनी कितें करतात तें हांवें सांगची गरज ना. पूण दाखोव ते इगर्जेंत व्हडली माज दवरला, आमचे इगर्जेंत पळय आनी खंयची हाडली ती, आनी भायल्या गांवाची जर हाडली जाल्यार ताचें कितें स्थानमान वाडटा पळय. कितें सगळें आमची चिंत. आदी आमचे चिंतप आसल्यो गांठी, इटलींतल्यान गांठी हाडलात आमचे इगर्जेंत म्हूण आमी गाजयतले. आतां घाटी विशीं कोण उलयना, कळ्ळें न्ही. आतां इमाजी थंय स्थापीत केल्यो, हांगा स्थापीत केल्यो. हें सगळें म्हाका तरी दिसता जेजूकच हें नाका. जेजूक जाय आमी ताची खरी बरी शिसां जावन, ताची ती मोगाची शिकवण आसा, ताका विविध रुपां आसात, ती ताची शिकवण आमी संवसारार पसरली जाय. कित्याक आमी जाणा संवसारार कितलें वायट आसा तें. तें वायट पयस करतलो जाल्यार ही जेजूची शिकवण मोगाची, शांतीची, मोगसाण्याची, एकवटाची, समजिकायेची, एकामेकाचेर हुस्को दवरची, एकामेकाक मान दिवची, ही शिकवण आमी पसरूंक जाय. थंय आमचें लक्ष ना. आमचें लक्ष गरजे भायर असल्या संगतींनी आसा. देखून पवित्र बायबलांत कितें उल्लेख आसा त्या प्रमाणे आमी जियेल्यार हांव म्हणटा आमी देवाच्या उतरा प्रमाणें जियेता अशें म्हणटा. पूण इतलें सांगतना हांव परत्यान म्हणटा
कोणी मास दवरून ताका मान करता जाल्यार ताचेर आमी आरोप करचो नाका, ताची आमी जडती करची नाका, कित्याक ती मनशां साद्या भावार्थान हे सगळें करता जायत करून दीत. हजारात तुम्ही सांगलें घरच्या विशयांत घरांत खंयच्या रितीर आमी कथोलीक घरांत ही भास दवरची गरज या गरज नांगी ह्या विशयांत एक अपुर्बायेचें एक मार्मीक सत तुमी सांगलें. पूण हांवें थोड्या घराच्या विशयांत तुमचे लागीं आतां थोडे विशय उक्तावण करचे. पर्टिक्युलरली घरांत इमाजीची थोड्या घरांनी इमाजीची रासच आसता. पूण हे भक्तीपणगी एके फावटी नेणारपणगी पितीसपणगी म्हाका कळना. कित्याक म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल हांवें सांगचें जाल्यार थंय 4-5 इमाजी आसल्यार एक मोंती सायबिणीची इमाज, एक लूड सायबिणीची इमाज, एक फातिमा सायबिणीची इमाज, अशें विविध रितीचे इमाजी आसतात. पूण एका सायबिणीची इमाज आसता. पूण ताच्या भक्तीपणांत तांणी डिफरंट जावन घेवन कशें ते करतात पाग ह्या विशयान हे पळया. हे मिन्स पळय सभेच्या फुडाऱ्यांनी सुरू केल्लें न्ही. अळे सायबीण आसची एकलीच जेजूची आवय मारिया. ती दुसऱ्या गांवांनी दिश्टी पडली देखून गांवा प्रमाणे नांवां आयलीं. फातिमा शारान दिश्टी पडली म्हणून फातिमा सायबीण जाली. लूड शारान दिश्टी पडली म्हूण लूड सायबीण जाली. वेलांकणी दिश्टी पडून ती वेलांकणी जाली. आनी अशें गांवा प्रमाणे आयली. थोडीं नांवां तिच्या स्थानमानाक लागून जाली. ती पापा खाता बीण जल्माली देखून कशें साव सायबीण म्हणल्यार पाप खत नासली सायबीण. पोर्तुगेज उतर तें कशें साव तें जालें. सावूत सायबीण म्हळ्यार भलायकेची सायबीण म्हूण जालें. अजापांकरची सायबीण मिलाग्र सायबीण जालें. अशें दुसरी नांवां आयलीं. पूण सायबीण आसची एक. हांव म्हणटा क्रिस्तांव कुटुंबाच्यांक ह्या इगर्जांनी सांगता तुमकां जाय जाल्यार सायबिणीची एक इमाज दवर, खंयचीय दवर. तुवें लूड सायबिणीची दवरली कितें, फातिमा सायबिणीची दवरली कितें, वेलांकणी सायबिणीची दवरली कितें, सायबिणीची दवरली मू तुवें करचो मान कोणाक सायबिणीक मू. आतां हे दिव्यवाणी वामनजोर वाठारांत आसा. चिंती हांव फाल्यां कोणें म्हणलें वामनजोर सायबीण म्हणला म्हणूंक जाय तें जाता गांवा प्रमाणे नांव दिवं येता. तुका जाय जाल्यार दवर. पूण ना ताणें एक दिली म्हणून लुड्सांत हांव म्हजो पूत लुड्स गेल्लो ताणें थंयच्यान हाडली म्हणून लुड्स दवरले. धूव फातिमाक गेल्ली म्हणून फातिमाचे धर. आमी वेलांकणी गेल्ले हांव थंय करून वेलांकणी हाडलें. मागीर कितल्योय इमाजी ती इमाजीची रास घरांत आसली म्हणून सायबीण व्हड जायना ल्हान जायना. आनी आमी सायबिणीची व्हड कितें भक्कन जाता वय. सायबिणीची जिवीत आमी आमचें करून तिच्या मेटांनी चल्ल्यार मात्र आमी सायबिणीचें भक्तीपण करता म्हूण येत. ना जाल्यार बेश्टी इमाजी दवरल्यो कितें म्हणून परतेना म्हणटा जाय जाल्यार दवरात, नाका कांय नाका. जेजूची शिकवण दोळ्या मुखार दवरून जेया पुरो आमकां तेंच पावता. आनी तें चड गरजेचें. ना जाल्यार आमी विधी तूं पळय इगर्जेन थोड्यांनी हांवें पळयलां चड करून इमाजी सकयल आसा जाल्यार हे इमाजीचो घेतलो ताचोय घेतलो हाचोय घेतलो ताचोय घेतलो आनी सायबिणीचे 3 इमाजी सकयल आसात 3 इमाजी कडेन वता. कितें घडटा हें म्हळ्यार आमी आमच्या लोकांक सारकी समजोणी दिवंक ना. ही लोकांची चूक म्हणूंक जायना. ही सुरवात कोणें तरी करचें धार्मिकाच्या फुडाऱ्यांनी इगर्जांनी. मागीर फुडारी कितें करता ते लोक पाळटा. तांकां दिसता मागीर आमी करूंक जाय. ती एक परंपरा जाता. मागीर लोकांकच कळीत ना आमी कित्याक करता म्हणून. अश्यो पळय कितल्योश्योच आमच्यो इमाजे विशयांतच न्ही आमच्यो कितल्यो परंपरा आसात. आतां देखीक पळय मोती फेस्त पळया. मोती फेस्ताक आमी फुलां हाडटा वय मू. भुरगीं हाडटात आतां व्हडांय हाडटात. ती खंय सुरवात जाली ती आमच्या लोकांक कळीत ना. तें आतां हांवें सांगून सांगता ती गोंयांत सुरवात जाली 1540 साली 2 वर्सां. आमचो जेद्वीत पाद्री डच देशाचो गास्पार बेर्जियोस ताणें ती सुरवात केल्ली गोंयांत. कित्याक त्या वेळार हिंदू लोक क्रिस्तांव जाल्लो आनी ते गणपतीक फुलां हाडटाले. आतां धर्म बदल्लो. आतां गणपती ना आनी फुलां गणपतीक दिवंक जायनात.
सायबिणीचें फेस्त त्याच वेळार येता सप्टेंबराच्या 8 तारखेर देखून ताणें भुरग्यांक फुलां हाडूंक सांगलीं आनी त्या वेळार चल्यांनी मात्र फुलां, चलयांक ना आनी कोणाक ना. ते तांणी एक बरें न्हेसण न्हेसोवंक आसा धवी तांणी. मागीर तें जालें हाडून सायबिणीचे इमाजे मुखार फूल दवरचें. आतां कितें जालें खंय तरी मागीर तें उडोवचें सुरू जालें. आतां गोंयांत फुलां उडोवचें उणें जालां, फुलां हाडटात, एक फूल हाडून दवरतात. पण आमी हाडलें, भुरग्यांनी हाडलीं, उडयलीं. उणें काडची ती मागीर काडूं मनीस नात. मागीर फादरान बोबो घालीचे, वाड्याकारांनी येयचे, तांणी काडीचे आनी काडीचे फुलांचो विबाड आनी ते. पूण आमकां दिसता हांव तें तशेंच करूंक जाय. कित्याक सायबिणीक मोगान तूं एक फूल हाड, तें मागीर गुलाबाचें जावं दी, तें दसणीचें फूल जावं दी. म्हज्या भुरगेपणार खंयचेंय बरें फूल मेळनासल्या वेळार म्हज्या आवयन दुद्याचें फूल येदें व्हडलें आसता तें, तो आमचो कन्नडान ताका कुंबळकाय म्हणटात, तांबडो दुदी, ताचें फूल येदें व्हडलें तें व्हरूंक लज दिसताली. आनी तेन्ना आवयन म्हाका सांगलें, उडासा पुता आरे हें आमच्याच हांगासर इतलांत म्हळ्यार भाटांत जाल्लें फूल, आनी सायबिणीक खंयचेंय फूल तूं भक्तीन दिल्यार सायबीण माय बांदून घेता, तूं व्हर. पूण त्या वेळार म्हज्या तकलेंत गेलें ना. आतां म्हजी आवय, हांव म्हणटा ती एक देवशास्त्री आसली आसूंक जाय तिच्या काळाची. तिणें सांगलें चिंतप सारकें, सायबिणी भक्तीन तुवें दुदाचें हाचें दुदी जाता ताचें फूल दिलें कितें, नाजाल्यार मोगरी दिलें कितें, सायबिणीक एकच. पण हे आमचो लोक चिंतिना. फुलाच्या बाबतींत जाल्लेंच आमच्या इमाजे बाबतींत जाता. जितल्यो चड इमाजी तितलें आमकां भारी बरें. हें चिंतप सारकें ना, सारकें. फादर, आतां इमाजीच्या विशयांत आनी एक कूस तुमच्या थंय आमच्या पळोवप्यांक एक उजवाड दिवंक म्हाका हांव तुमच्या लागीं विनंती करना आसा. इमाज म्हणटना ताका आनी एक शब्द कनेक्ट जाता, मिराकल्स म्हूण आमी सांगता. अजापाच्यो इमाजी म्हूण एणे तेणे आयकता. सो आनी तशेंच आमच्या कथोलीक धर्मांत जायते रितीचे अजापाक कनेक्ट जाल्ले तसले मटिरियल्स आसात. अजापाच्यो कालें ताका आर्ल्योक्यो म्हूण सांगता, अजापाची पितुरां म्हूण सांगता, अजापाची इमाजी म्हूण सांगता. ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें फादर? हाचे विशीं हांवें आदीं आमच्या मुलाखतीन सांगलें आसा. अजापांक खंयचोच सांत करिना, सादीन करिना, सायबीण करिना, ह्यो इमाजी आनी वस्तू तरी करीच नात न्हू, त्यो निर्जीव. अजाप करची पदवी एकल्याक मात्र आसा, सर्वेस्पर देवाक. ताणें मात्र अजापां करयेत. आतां आमी सायबिणी कडेन मागता, सांता कडेन मागता, सांतिनी कडेन मागता, कित्याक म्हळ्यार ती आमच्या बरी मनशां देखून आमी तांच्या कडेन मागता, बरी गजाल. आनी ती आमचे खातीर देवा लागीं विनंती करतात. शेवटी ते अजाप ती इमाज करिना, पूण अजापाची आर्लूक म्हणून कांय ना, कांयच ना. आर्लुकी अजाप करिना, बेंतीनी अजाप करिना. हांव स्पश्ट सांगता, अजाप करता देव मात्र. म्हळ्यार गळ्यांत बेंतीन घाल्यार मात्र तूं कथोलीक जाताय, आनी गळ्यांत बेंतीन नासलो कथोलीक जायना. जाता, तुका जाय जाल्यार घाल, नाजाल्यार घाली नाका. कोण तुका बळान तुवें गळ्यांत बेंतीन घालूंक जाय, कुरीस घालूंक जाय म्हणटाय, आनी म्हणलें जाल्यार तें चुकीचेंच. तुवें गळ्यांत बेंतीन घालें म्हणून तूं सालवार जाता म्हळ्यार आतां एक असलें चिंतप इगर जाय म्हाका आयकूंक मेळटलें. हांव म्हणटा हें चुकीचें चिंतप. तुजें जिवीत गरजेचें. तुवें गळ्यांत बेंतीन घाली म्हणून तुका साल्वासांव मेळना. तूं जेजूचेर विस्वास दवरून जियेताय, जेजू कडेन मागताय, तेन्ना तुका तारण मेळटा, साल्वासा मेळटा. अजाप करचें देवान हें आमी समजून घेवया. आनी हें आमी परत्यान परत्यान आमच्या लोकांक सांगूंक जाय. ते लोकांचें चिंतप, हांव वेलां कडेन वेतस मागतस तें जालें. त्या हरियार म्हणून एक सप्टेंबरच्या 8 तारखेर सायबिणीचें जाता. ताका आरोग्य माते म्हळ्यार भलायकीची सायबीण म्हणून. थंय लाखांनी लोक येता. आनी दाय पाते थंय ठाई म्हजे कडेन येतच खंय अजापान जातात. आनी अजाप थंयच जायचें म्हणून ना. बावार्थान तुवें मागल्यार तें तूं आसल्या कडेन जाता. जाता. आमी अणभवला म्हज्या जिवितांत. म्हणटच अजापाची इमाज
हाचेर म्हजो विस्वास ना. अजापाची एक वस्त आसा ती अजाप करता ना. अजाप देव एकलो मात्र करता. देव बरें करूं फादर. भोव आपुरबायेन ह्या इमाजीच्या विशयांत आनी चलोन आयिल्ल्या संप्रदायाच्या विशयांत तुमी भोव आपुरबायेची एक मायेत आमच्या पळोवप्या मुखार तुमी उक्ताडयले. आतां हांवें तुमचे लागीं एक सिंपल सवाल विचारचे. आमकां आमचो धर्म पाळोवंक इमाजीची गरज आसा गी? गरज म्हणल्यार देवान तशें कांय सांगूंक ना न्ही. देवाचें कितें कायदो स्पश्ट आसा कांय दवरिनाका. म्हणटच हांव म्हणटा ना, गरज ना. पूण तुका जर ती इमाज, तें रुपणें, ती बेतीण, ती आर्लूक, कितेंय म्हणा कुरीस, तुका जेजू लागीं येवंक, जेजूचो खरो शीस, खरी शीस जावंक आदार करता, तुका बरो वा बरी कथोलीक करता, तुका बरो मनीस वा बरी मनीस करता, भोव बरी गजाल, वापर. पूण बेश्टी ती वस्त वापरली म्हणून तूं बरो जाताय, क्रिस्तांव जाताय हें हांव मानून घेना. म्हणटच अशा नदरेंतल्यान पळयल्यार आमकां ताची गरज ना. उपकाराक पडटा तूं कर. आतां पळया आमच्या इगर्जांनी पळया इमाज आदी आसलें, आतां ते उणें. इमाज आसा थंय एक डबो. मागीर कितें म्हळ्यार हांव म्हणटा म्हळ्यार आमकां जाय कितें त्या तातूंत पडचे पयशे गी हो भक्तीपण खंयचें गरजेचें. पळया हें आमी चिंतूंक जाय, हें आमी चिंतूंक जाय. म्हणटना आमी इमाजी आमच्या फायद्या खातीर वापरच्यो न्ही. येणावळ जायचे इगर्जेक इमाज दवरल्यार लोक पयशे घालता. गरज ना, गरज ना. लोकांक स्पश्ट सांगया ही इगर्ज सांबाळूंक पयशांचो आदार आसा, ही तुमची इगर्ज, तुमी सांबाळची. लोक दिता, लोक आमचो उदार मनाचो. देखून असल्यो गजाली आसात पळया, ह्यो ही अजापाची आर्लू म्हूण विकचे ताची रेट वेगळीच. हे कोंत थंय सांतपळा सावेराच्या कुडीक लायला लावंकच ना. आनी कुडीक लायल्या म्हणत कूड न्हय ती पयल्या सुद्दां रेलीक लावंकच जायना, ती आरशेच्या पेटेन आनी वयर आसा. सोडा ती गजाल. पूण शॉपांनी विकतात. हें थंय पाप साहेबान आशिर्वाद घाल्लें कोत खंय 500 रुपया म्हणल्यार पाप साहेब वयर जावन आशिर्वाद घालता. पाप साहेबाचे आशिर्वाद फकत रोमा शाराक न्ही, सगळ्या संवसाराक पावता. कळ्ळें न्ही. पण ते सकट आमी धर्म म्हणल्यार व्यापाराचें केंद्र केलां, हें सारकेंच ना. देखून भक्तीपण आनी व्यापार ह्यो दोन गजाली वेगळ्यो. ह्यो खंय तरी आमी परंपरेच्या नांवान हाडलात. मागीर ते पुरुशता विशयी हांवें तुमकां सांगलें. हें सगळें आसा पळया आमची नदर हाचेर, आध्यात्मिकतेचेर न्ही, स्पिरिच्युअलिटी म्हणटा. जेजू आयिल्लो आमकां आध्यात्मिकता दिवंक, विधी न्हय. जेजू विधींचेर विरोध. थोड्यो ताणें पाळ्ळ्यो, बऱ्यो गजाली पाळ्ळ्यो वय, पूण ज्यो सारक्यो न्हय, गरजेच्यो न्हय, त्यो ताणें पाळूंक ना. जुदय पत्त्यान हात धुताले. जेजून म्हणलें हात धुल्यार पावना, भितरल्यान तुमी नितळ जावंक जाय. भितर तुमच्या भितर भरलां पळया तें सकट नाका जाल्लें वायट तें भायर घालात म्हणलें जेजून. पूण जेजूची आध्यात्मिकता, स्पिरिच्युअलिटी ती आमी जिवंक आसा आनी ती आमी हेरांक दिवंक आसा. आनी आमचो कथोलीक धर्म जेजूची आध्यात्मिकता लोकांक वांटचो धर्म जावंक जाय हें म्हजें सपन आनी चिंतप. हजर देव बरें करूं. भोव आपुरबायेन विविध कोनशांतावन तुमी ह्या विशयाचेर एक विश्लेशण चलयलें आनी एक जाणवाय आनी माहेत आमच्या प्रेक्षकांच्या मुखार तुमी उक्तावण केली. हजर आतां आमी येदोळ पर्यंत भासाभास केल्ल्या विशयाचेर 3 प्रमुख संगती आसात. ते जावन आसात इमाज, बायबलांतली शिकवण आनी आमची ट्रेडिशन, ह्या संप्रदाय म्हणटा. ह्या तिनांचें समतोलन आमच्या जिणयेंत आत्मीक तरान आमी खंयच्या रितीर हें समतोलन करूंक सारकें जाय म्हूण तुमी तुमचे अभिप्राय फाल? वय
आमकां कथोलिकांक देवाचें उतर म्हणल्यार बायबल आसा आनी आमकां संप्रदाय ट्रेडिशन आसा, आमी दोनी घेता. पूण इतलें आसून सयत पयलें स्थान कोणाक वता? देवाच्या उतराक, संप्रदायाक न्ही. थोडे बरे संप्रदाय आमचे आसात. पळय देखीक आमी रजार मागणें करता, घरांत कुटुंब सांगात्यार मागणें करता. तसले संप्रदाय आमी पाळूंक जाय, कित्याक ते आमकां लागीं हाडटात, देवाक लागीं हाडटात, एकामेकाक लागीं हाडटात. पळय मू आमचे कितलेशे नवे संप्रदाय आयिल्ले आसात. आतां पळय आमची वाड्यांनी आमी मेळटा, मागणें करता, वाड्याची जमात जाताना भोव बरी गजाल. नाजाल्यार हांव म्हज्या घरांत तेच करता, तुमी तुमच्या घरांत तेच करतात. खंय आमी एक मेळ्ळ्या तितलेंच. पूण आतां आमी सांगता करता. बरे संप्रदाय आमी पाळोवंकूच जाय. हांव संप्रदायाक विरोध न्ही, संप्रदाय आमी पाळोवंकूच जाय. पूण खंयचे पाळूंक जाय आनी खंयचे पाळचे न्हय, वा खंयच्याक आमी पयलो जागो दिवचो, खंयच्याक आमी दुसरो तिसरो जागो दिवचो, हें आमीच ठरोवंक जाय. आनी हाका जाय तो नियाळ करची गरज आसा. वाचूंक जाय, चिंतपी मनशाचे विचार आमी आयकूंक जाय. तेन्ना एक समतोल आमच्या जिवितांत येता. ना तर जाल्यार आमी आध्यात्मिकता सोडून विधींक म्हत्व दिता. रिच्युअलिजम न्ही, आमकां आध्यात्मिकता चड गरजेची. विधी तुका आदार करता तर तुजी वापर, नाका सोड. कित्याक वेळा काळा प्रमाणे संप्रदाय बदलत गेलात. ते तुमी जाणात, हांवूय जाणा, सकट जाणात. कितले आमचे संप्रदाय बदलल्यात. आदीं पळय आमच्या इगर्जांनी मीस पेटयता ताका आमी कोपेलमार म्हणटाले. थंय स्त्रियांक चलयांक वचूंक नासलें. पळय मू आतां कोणें वचेत वाचेत हें सगळें आसा. बदलून संप्रदाय. आदीं आपोस्तलांचे पांय धुताना दादलेच जाय आसले. आतां जो पाप साहेब आयलो, पापा फ्रांसीस, आनी स्त्रियांकूय मेळ्ळें स्थान. आज दादल्याकी आनी स्त्रियांचे पांय धुतात. मू संप्रदाय बदलूनात. भोव बरी गजाल. आमकां ही बरी गजाल. असले बरे संप्रदाय आतांच्या काळाक अर्थाभरीत आसचे. आमकां जेजूक लागीं येवंक आदार करचे संप्रदाय आमी सांबाळया आनी समतोल राखया. इतलेंच म्हाका सांगचें आसा. देव बरें करूं फादर. एक मार्मीक विशयाचेर भोव अपुर्बायेन विविध कोनशांतांत तुमी एक जाणवाय आमच्या संगी वांटून घेतली. आनी ही जाणवाय आमच्या विक्षकांक मात्र न्ही, सर्व आमच्या कथोलिकांक आनी तशें आमच्या समाजांतल्या हर एका कुटुंबांक एक बरो संदेश दिवंक पावतले म्हूण सांगल्यांत काही सुदभाव ना. तर आमी ह्या कार्यक्रमाच्या निमाण्या हंतार आसा. परत एक फावटी तुमचे लागीं म्हजी खालती विनंती, ह्या एका विशेष विशयाचेर तुमचो एक पर्सनल संदेश आमच्या पळोवप्याक. संदेश म्हणजे सगळे आतां तुमी विचारल्या सवालांक ज्यो जापो हांवें दिला. तुमी जापी म्हणटात, हांव जाणा, पूण कोंकणीच्या व्याकरणा प्रमाणे जापो आसूं दी. हांवें जापो दिल्यात आनी तांतूं संदेश मेळ्ळात. तरी तुमी आतां विचारलें म्हूण सांगता. म्हाका नवो कांय संदेश दिवंक ना. इतलेंच म्हणटा, आमच्या जिवितांत सांतिसेम त्रिंदात, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो, तांकां आमी पयलो जागो दिवया. जेजू आमचो सोडवणदार म्हूण आमी मानता. ताणें आमकां देवाची खरी वळख दिली. ताची शिकवण आमी जियोवया आनी आमच्या जिवितांतल्यानच आमी धार्मीक जावया. आमी सकट धार्मीकच. हांगा देवचाराची कोण नात. आमी संवसारांत आमी जियेता, पूण आमी संवसारी मनशां न्हय हें आमी समजून घेवया. आमी सगळीं देवाची मनशां, आमी धार्मिकां. म्हणटच जेन्ना जेजूक दोळ्या मुखार दवरून ताचे शिकवणे प्रमाणे जियेतना हर एक गजाली त्या त्या जाग्यार पडटात. देखून आमी वाचूंक जाय. पवित्र पुस्तक आमी वाचूंक जाय, ते नियाळूंक जाय, ते शिकूंक जाय, ताचेर अभ्यास करूंक जाय. तांतल्यान जी देवाची जाणवाय पळय आमकां मेळटा, तांतल्यान आमचें जिवीत बदलता. आनी तशें जिवीत बदलतच आमचें जिवीत अर्थाभरीत जाता. म्हण एक अर्थाभरीत कथोलीक जिवीत जियोवंक हांव म्हाकाच
उलो मारता आनी तुमकांय उलो मारता. थँक्यू फादर. एक बरें कथोलीक अर्थ बरें जिवीत जियोवचे विशीं भोव अपुर्बायेचो एक संदेश तुमी आज आमच्या पळोवप्यांक दिलो. देखून जमल्ल्या सर्व आमच्या हजर आशिल्ल्या सर्व आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या सर पळोवप्यांच्या नांवी बरयल्ल्या काळसान हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. देव काय देव बरें करूं. मोगाच्या विक्षकान भोव मार्मीक विशय आनी तितल्याच सोंप्या रितीर ह्या विशयाचेर भोव अर्थभरीत रितीर उसवाडपाक येयला आमच्या सर्वांचे मोगाचे मानादीक दोतोर प्रतापानंद नायक. गोंयांत पयशिल्ल्या गोंयांत आज विशेष कार्यक्रमा खातीर आमच्या स्टुडियोंत ते हांगासर हाजीर आसात. आनी एक विशय मात्र न्ही आनी सबार विशयाचेर आमी भासाभास चलयतले. देखून जमल्ल्या सर्व आमच्या पळोवप्यांच्या नांवी मानादीक दोतोर प्रतापानंद नायक हांकां आमी देव बरें करूं म्हणया. आनी तशेंच ताच्या याजकी बेसांत आनी तशेंच ताच्या मिसावांत आमी तांकां सर बरें आशेवया. थिरासण तांकां आमी मागया. तशेंच सर्वेस्पर देवाची धाराळ आशिर्वादां आमी तांचेर आशेवया. हे दोळपर्यांत हे भोव अपुर्बायेचे कार्यक्रम पळयल्यात तुमकां समेस्तान हांव विनोद गंगोळी देव बरें करूं म्हणटा. हे कार्यक्रम तुमी हेरां संगी वांटून घेया. ह्या कार्यक्रमाक एक लायक दिया आनी तशेंच ह्या आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करा. आनी आमचो मुखलो आंकडो आरंभ जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो मोग असोच आसूं दी. देव बरें करूं.